आज तशें पळयलें जायत न्ही, ट्रायबल सबप्लॅन जो आसा ताचें युटिलायजेशन ज्या तरेन जावपाक जाय तें जायना हें आमकां लक्षांत आयिल्लें आसा। आनी ताजो एक अवेरनेसाचो पार्ट म्हणून आमी काणकोण तालुक्यांतल्या सगळ्या गांवांनी फिरले आनी तेंच्यो समस्या जाणून घेतल्यो आनी कमिशनाक कशा तरेन पावर आसा, कमिशनाच्या कशा तरेची केसीस येवपाक शकता हाजो अवेरनेस आमी आदी सादारणशे 1 म्हयन्या पर्यंत केलो। आनी तें करतकच आमचे समोर काणकोण तालुक्यांतल्यो ज्यो केसीस आयल्यो त्यो अनेक वर्सां पेंडींग आशिल्ल्यो कुमेरीच्यो केसीस आमचे कडेन आयल्यो। तशें पळयलें FRC ज्यो केसी आसात, फॉरेस्ट एक्टाची अंमलबजावणी ही सादारणशे 2012 प्रत्यक्ष सुरू जाली, पूण आज सादारणशे 9 वर्सां जावन सुद्दां ताका जी गती येवपाक जाय ती गती आयली ना। आज सुप्रीम कोर्टान सुद्दां त्या विशया संदर्भात डायरेक्शन दिल्लें आसा। मागीर हाज्यो ज्यो केसी आसा डिस्पर्स जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताजें स्पिडी जें काम जें आसा जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान लोकांचो डिमांड आशिल्लो। त्या नंतर आमचे कडेन जें आसा उदकाची समस्या खूब मोठी जावन आसा। म्हणजे 3 पंचायतीक तरी श्रीस्थळ, गांवडोंगर आनी खोतीगांव गेले अनेक वर्सांतलो उदकाचो प्रश्न आसा। आनी त्या प्रश्ना संदर्भांत पूर्णपणे ताजें सोक्षण लावपाचें दृश्टिकोनांतल्यान काणकोणांत 2 डॅम म्हणजे एक चापोली डॅम आनी हल्लीक जो पूर्ण जाल्लो आसा तो आमचो गांवणे डॅम आसा। तशें पळयलें जर जायत न्ही, सरकारान योग्य तरेन जर ताजेर जर वेवस्था लायली आसत जायत किंवा ट्रायबल सबप्लॅन जर सारको योग्य तरेन वापरलो जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की काणकोण तालुक्यांक 24 तास उदक दिवपाची वेवस्था आसा। आनी त्या संदर्भांच्या लोकांचे कंप्लेनी आसा आनी त्यो म्हाजे कडेन घाल्ल्यो आसा। आनी त्याच बरोबर एज्युकेशन डिपार्टमेंटा संदर्भांत विचार केलो जायत न्ही, 2 गांवांनी तशें रिमोट भाग जे भाग आसा थंय ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी ना की तेही संदर्भांतल्यो केसी आज म्हाजे कडेन आयिल्ल्यो, त्या अन्य इंडिविज्युअल केसीस आयिल्ल्यो। त्यामुळे आज आमी ठरयलें की सबंद ह्या सगळ्या विशया संदर्भांतल्यो सगळे जे लागणारे अधिकारी आसात तांकां आफोवन तांकां समन्स काडून बाकी तांकां नोटीस इश्यू करून जो आसा आज सगळ्यांक आपयलें। आज सकाळ पासून ह्या संदर्भांतले हिरिंग्स पयल्या फेजीचे जे हिरिंग सुरू जाल्लें आसा की म्हाका दिसता की एक बऱ्या तरेन अधिकाऱ्यांनी रिस्पॉन्स बाकी सगळ्यांक जे आसा रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा। आनी म्हाका दिसता की सेकंड हिरिंग आसा की पूर्ण काणकोण तालुक्यांत आज ज्यो कितले केसी आसा ताजें हिरिंग जें आसा 19 फेब्रुवारीक परत हांगा जातलें की हांगा ट्रायबल सबप्लॅन बाकीच्या संदर्भांत सुद्दां पळयलें जायत न्ही जाल्यार अशें कंप्लेन आयिल्ले आसा ज्यो कंप्लेन दिता आसतना की आमकां ST म्हणूनच बाबा आमकां हे सगळे अधिकारी म्हणात बाकी सगळे आसा न्ही ज्या तरेन आमचे प्रश्न सोडोवपाक जाय ते सोडिना अशा तरेची लोकांचो कागाळ आशिल्ली। आनी त्या संदर्भांत आज आमी ह्या आजच्या हिरिंगाच्या निमित्तान की एट्रोसिटीच्या संदर्भांतली योग्य तरेन म्हणजे कशें कारवाई जावपाक शकता जर निश्काळजीपण केलें जर जायत न्ही किंवा ST म्हणजे अन्याय जालो जर जायत न्ही हाजी जाणीव जी आसा आमी करून दिल्ली आसा। हाजे पयलीं आमी जेन्ना गांवांक वताले की तेन्नाय आमी हे सगळे गजालीची जाणीव करून दिल्ली आसा।